ताच्या फाटल्यान बँड आसता. बँडा उपरांत फुलां घेतिल्ली भुरगीं 2 लायनीन गोळी लायनीन धाडचें. भुरगीं गेल्या उपरांत लोकांक पुरशेवाक मेळचें. 2च लायनी पावतात आमकां. इल्लोसो लोक आसा देखून 2 लायनीनी तुमी वेचे. बँडा सांगाताक कोणा बराकांतारा बायपाट येतात तांणी वाजयल्लें गितां ती तुमी म्हणूंक जाता. फाटल्यान वेणा सांगाता हांगासर मोरयेच्या गितांची ऑडियो प्ले जाता. ताचे सांगाता क्वायर पंगडाचे गायन करता. देखून कोणाक सगळ्यांक कळीत आसची मोरयेची गितांच आसा ती गितां आमी ऑडियो आयकताना ताचे सांगाता ऑडियो सांगाता आमी गायन करून हो पुरशांव शिस्तेचो भक्तीचो आमी करचो. लोक गेल्ल्या उपरांत आमी हांगासर धार्मीक भयणी आसात तांणी मेळचे. आल्तार भुरग्यांनी पुरशेवाक मेळचे. त्या नंतर कोणशेव घेतिल्ले गुरकार तांणी पुरशेवाक मेळचे. अकरेक याजक आनी ताच्या फाटल्यान पुरशेवाचें वाहन सांगाता मेळटलें. देखून ह्या प्रकार ह्या भक्तीपणांत आमी भाग घेवया आनी हो पुरशांव मोगाचो भक्तीचो आनीक भावार्थ आसा. देखून उलोवंक बरें दिसना. कांतार गांव जायना जाल्यार म्हावून रावात. कांय ना जाल्यार नमान मोरये म्हणा. उलयल्यार पुरशेवाची सोप वेता. दया करून शिस्त भक्त सांबाळून तुमचे लागीं म्हजी कालती विनंती. आमी आराम करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय, आमकां राखताय आनी सांबाळताय. ह्या पासून तुका आमी काळजांतावन अर्गां दिता. मोरये मायेच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी सक्कड संतोशान आज हांगासर सांगाता जमल्या. ह्या संदर्भी तुवें वेळार पावस धाडून रयताच्या मिनतेन तयार जाल्लें बेळें असो गुर्त जावन भाताची कणशी जी आज आमी पवित्र करून ती आमच्या कुटुंबाच्या संध्या सांगाता एकवटाचो गुर्त जावन सांगाता सेवताना आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां कानांनी पिवन दराळ मापान वेळार आमच्या रयतांच्या मिनतेन फोव केल्ल्या पासून हें तयार करूंक वावुरलेल्या सर्व रयतांचेर आनी वावराड्यांचेर तुजें बेसांव घाल. आयच्या दिसा मोरये मायेचो मोग करून तिचे थंय आमची भक्त प्रगटून भावार्थान हो पुरशांव आमी करता. ह्या पुरशांवाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी समेस्तांनी गितां गावन मोरयेक मान करूंक आमकां कुमोग कर. पुरशांवाक आमकां सांगातेमच्या आमच्या भुरग्यांच्या बँडाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ. जायत्या दिसाचे अभ्यास करून मोरये मायेक संतोश भरीत करचे खातीर तांणी हो वावर आनी मिसांव हाती घेतलां. ताका कारण करता जाल्ल्या समेस्तांक तुजे बेसांव दी. तांकां आशिर्वादान भर. बऱ्या भलायकेन तांकां नेटय. ज्या पुरशांवाक सांगातेमचें वाहन ह्या वाहनाचेर तुजे बेसांव घाल. थंयसर आसच्या मोरयेच्या रुपण्याचेरय तुजे आशिर्वाद घाल. आमी समेस्त ह्या संवसारी पैनारी सर्गीच्या राजा कुशीन आमचें पैन म्हणलें समजून मोरये सांगाता आमी पैन करता. गुर्त जावन आमी सक्कर मोरये सांगाता सर्गा राजाक बेतांव म्हणलें आसा. ह्या पुरशांवाचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या पुरशांवाद बारी मोरये थंय आमचो भावार्थ आनी भक्त वाडोवन दी. तिचो मोग करूंक तेच्या शगुनांनी फुलोवंक आमकां आदार जावं. हें मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या आस्पता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सर्पद्वेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या पुरशांवाचेर ह्या वाहनाचेर मोरयेच्या रोपण्याचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमी मोरयेक आमी गीत गावया. सक्कड सांगाता मेळ्या. सक्कड सांगाता
आम्ही पुरुषावाची सुरुवात करता पुरीस तुरी मुखार वचू मुखार बँडाच्या मुखार वसा
मोगाळ बांबयणीनो तुमकां सर्वांक ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक मोगाचो स्वागत माग आयच्या दिसाचें प्रस्तावन आमी आयकोवे. आयचो दीस सगळे पवित्र सभेक वर्त्या संतोषाचो आनी दाबाज्याचो. देव स्तुती वर्सान पवित्र सभेन जल्माचो दीस म्हूण आचरण करच्या 3 फेस्ता पैकी एक. आज आचरण करचे जेजू क्रिस्ताची आवय मोरये मायेचे फेस्त. पूण आमकां मंगळूर दीस दिवच्या देव परचेक हो दीस तिदोड्या दाबाज्याचो. मोरये मायेक मान करचे बराबर देवान आमकां दिल्ल्या नोगा बेदा पसोत देवाक अर्घा दिवचो दीस. सांगातच कुटुंबाचो एकठार जेवणा मरिफात परगटचो दीस. देवा आमच्या मोगाळ बापान ताच्या उदार मनान हे पृथ्वीचेर येतेस पावसण बरो हवो फावो कण रैतांक बोळ भलायकी दिवन ताचे वोंवटीक ही सोबीत फुलां, पाचवी फळां, रांदवय आनी भाताची लांब कणशी दिल्या. तर उपकारी मनान देवान दिल्ले उदार मनान ताका अर्पिया. आज आमी कुटुंबा सांगता नवे जेवण सेवंक आसच्या ह्या भाताचेर आतां देवाची आशिर्वादा मागया. आतां सुरविल्ले गीत गावन देवा आमच्या बापाक हरसिया, ताचे हजारपण बगया आनी उपरांत ताची उतर नियाळया. आयचो सोबीत दीस फावो कर आमकां ह्यो कणश्यो फुलां आयचो संभ्रम फावो केल्या देवाक आमी हरसूंक गावया. ए देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशाक रचणारा तुये सर्जिये उगाशेदा संसार तो वेरोसलोय सुंदर तो केलोय रावळेर सारके नेटो मनशाक राय केलोय ओगळीक तुका सदां वावो हे रचणारा. हे देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सर्जिये आशेदा. देवाचें उतर देवाच्या सुवार्थांतलें आतां आमी आयकोया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्ही. पळया अंतळाची सुकणी ती ओंपिनात लुविनात आनी तोप्यांनी कुजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्यागी उत्तीम न्ही. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपले आंव थोड्या वेळाक कोणी सोडोवंक सकत. आनी न्हेसना विशयांत तुमी कित्याक गंत करची. शेतांतली ती काठ फुलां कशी वाडटा ते पळया. ती गोळानात आनी वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता सामाव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रांदीत लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी नसयता तर कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो नसोवचो ना. पुण्या बावर्त्यांचे न्हू. देवाचे उतर हे. गाळपा म्हयन्यानो ह्या वचपाचो सार इतलोच. रचलेलो देव आपल्या रचलेल्या हर एक रचनेचो पोस करता, जतन घेता, मोग करता. ह्या रचने पैकी श्रेष्ठ रचना आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो रचलेलो मनीस. जर
लहानशा गिरपुजा फुलाक तणाची देव जतन घेता तर ताच्या किंवार त्या मापान आमची तो जतन घेमसो नांगी म्हणून सवाल करून आम्ही समेस्तानी ह्या संसारांत संसारी संगती वस्तूंचो कंत हुस्को करसो सोडून सक्कड दिमच्या देवाचेर म्हणजे अखंड पातयेनी भावार्थ आनी बरवसो दवरून जियोंक हें वाचप आमकां उलो दिता आनी हाका रुजवात देवान आज दिमची आमचे मदें आसच्यो ह्यो कणश्यो रयतान बी मात्र ओंपल्लें हें सगळें फळ देवान आसा केलां देखून मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो देवाच्या सत्तेचेर आमी विश्वास दवरया ताचेर आमचो भावार्थ दवरया रचलेलो देव म्हाका राखता सांबाळता म्हजो मोग करता देखून ह्या देवाचो निरंतर मोग करूंक ताका मानवोवचें बरें जिवीत जियोवंक आनी ताची खुशी सोदूंक आमचें जिवीत ताका समर्पीत करूंक आज ह्या संभ्रमा वेळी मी सकट सांगता एकामेका पासत मागे देवान आपल्या दयेन आनी मोगान आमकां दिल्ल्या ह्या भाताच्या कणशेचेर रयतांच्या वावराचेर मनशाच्या मेहनतीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं म्हणून मागून आमचे ह्यो भाताच्यो कणश्यो आतां आमी पवित्र करया प्रार्थुया हे घडीभर दोळे धांपून मौनपणी आमी मागया देवाक अर्गां दिवया सर्वेश्वरा तुजी सृष्टी तुका वाकणता तिचे संगी मेळोन आमी तुज्या सारक्यानी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचतां आमकां तुवें रचून दिसपरतो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी आमच्या हातान घालया ही वसो दिसपरतें घांपेल काडलेले वामटीक फळ जावन लाभलेल्या ह्या भाताचेर तुजो आशिर्वाद घाल हे नवें बेळें आज आमच्या कुटुंबांत सेवताना आमचे मदलो माया मोग वाडून दी आनी संतोष सोडून दी भावार्थान आनी मोगान एक जाले आमी आमचे माये मरये बराबर एक दीस तुजें सासणाचें सुख भोगीशें कर्मान मागता तुज्या पदा जेजूचे नांवी Come back, le pati ya, gano. Pati, come back. Come back, ma. आता भुरग्यांनी व्हडा संतोषान बशी भरून फुलां हाडल्या ती आतां आमी मरयेक अर्पून आमचो मोग आमचो बोवाड आमची भक्ती परगडता देखून Children, please listen. Offering flowers is an act of faith, love and devotion to Mother Mary. So let us offer it with faith and love. So I ask all of you to do it with great love and devotion.
दया करून लोकां लागीं एक विनंती, आज भुरग्यांचो दीस, देखून भुरग्यांक आमी पयलो जागो इगर्जेच्या मुखल्या बांकांनी मतगात भुरग्यांक जागो दवरा. व्हडा देगेच्या बसकेनी विंग सेक्शनान बसा. आज भुरग्यांक आमची भुरगीं ती, देखून तांकां आमी जागो दिवया. भुरगीं थंयसर बसून भक्तीपणान मीस पेटोवन दी. पयलो एक बांक मात्र लितुर्जी देवस्तुती चलोवन व्हरतल्यांक, उरले बांक भुरग्यांक व्हडा दया करून देगेन सायडीन वेरांडांत भायर माटवान बसून तुमी सगळ्यांनी भुरग्यांक सहकार दी जाय म्हणून विनंती. आतां आमी फुलां अर्पया. मोरये हो गोळसिया पिकादा वर्णिया गायांडी चे सोडो सर्गारास ते बोरो मोरये हो गोळसिया हो गोळसिया मोरये तुंगे फूल परमोळी बोसोबी परजळी पेटयवा येवुजो येजूच्या मोगासो मोरये हो गोळसिया हो गोळसिया मोरये सोस्निकाय काल तेंपon मागोन दी निस्काळबोन उपकार मागदा बरवशान परत मोरे सक्कड वड्या हो गोळसिया हो गोळसिया मोरये. भरवशाचें कुटाम रुता करूंक सकली, देखून ती आमकां सर्वांक प्रेरण जावं म्हूण मागया. देवान आपले दयेन वेळार पावस धाडून मनशान केल्ल्या श्रमाचेर आनी वारयल्ल्या घामाचेर बेसांव घालून आमच्या प्रथवेर सर्व जिवींक जाय आसचें खाण पिवन लाबाशें केलां. देवाच्या ह्या अपरिमीत मोगा आनी उदारपणाचो उगडास काण ताका आमी आज अर्गां दिवया. फाटल्या दिसांनी विविध अवघडांतले आनी पिडेंतले देवान आमकां राखल्या खातीर आनी आमच्या मिनतेक जोगतो प्रतिफळ दिल्ल्या खातीर ताचो उपकार बावुड्या. सांगाताच आज चली भुरग्यांचो दीस आचरसितांव. तांचे पासती मागया. नव्या पिकाच्या संभ्रमा संगी आमच्या सर्गी आवेचो मुरयेच्या जल्माचो संभ्रम करून बेंजार केल्लें नवें कुटुंबा सांद्या सांगाता मेळोवन सेवतांव आनी आमच्या कुटुंबाचें फेस्ती आचरसितांव. देखून मुरयेचे शेगूण नियाळ आमच्या कुटुंबांनी ते रुता करूंक प्रयत्न करया आनी आमची कुटुंबां भरवशान भरलेलीं कुटुंबां जावन रुपीत करूंक जाय आसची कृपा ह्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन मागोवन घेवया. उबीं रावन प्रवेश गीत गावया. संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापाक पुताक पवित्रज्ञाक भक्तीन वंदिया. सडवणेच्या इतिहासाच्या रणदासीच्या जीवनात इच्छित कृत्या केल्ल्या देवाक आमी हरसिया. इच्छित कृत्या केल्ल्या देवाक आमी हरसिया. देवान संसाराचो मोग केलो आपल्या पुताक संसारी धाडलो. मोरे खुशी सगुनी जालो
देवाचे खुशे प्रकारची येल्या हे गुण मोरी संगी आम्ही सरमेल्या देवाचे खुशे प्रकारची येल्या संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरीच्या फेस्ता दिसा बापाक पुताक पवित्रज्ञाक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासाच्या रणदासीच्या जीवन विचित्र कृत्या केल्या देवाक आम्ही हरसिया विचित्र कृत्या केल्या देवाक आम्ही हरसिया संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरीच्या फेस्ता दिसा बापाक पुताक पवित्रज्ञाक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासाच्या रणदासीच्या जीवन विचित्र कृत्या केल्या देवाक आम्ही हरसिया विचित्र कृत्या केल्या देवाक आम्ही हरसिया मगाळ भांबयणीनो हें अर्गामिसाचें बलिदान ऑल्विन रेबेल्लो आनी कोटाम हाणें दिवचें त्याच्या आनी ताच्या कुटुंबाच्या सर्ते सभा गरजा इराद्या पासत मागताना आमच्या सर्वांचो संभ्रम आज आमच्या कुटुंबाचें फेस्त आज पूण आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यां पासत मागोवणी तशेंच एकामेका पासत मागोवन हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी सांगाता भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपान देवा सोमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मुगाळ बाबांनो आणि बहिणीनो आणि भुरग्यांनो मरी पंथ्याचे सुक्र जेजू सोडवूनदाराक ह्या संवसाराक दिवच्याक उदेल्लें परजळ्ळें एक अपुर्बायेचें नखेत्र मानीक जावन सा अन्ना जोखिमाच्या उदरी जल्मल्लें. ह्या मोरयेचो आज जल्मा दीस आचरण करता आसतना अख्ख्या संवसारार मोरयेचें जल्म व्हडा भक्तीन व्हडा दबाज्यान आज आमी आचरण करता. मोरी आमचे कुटुंबाची राणी आनी आवय देखून तिच्या जल्मा दीस आमच्या कुटुंबाचें फेस्त जावन आमी आचरण करता आनी हांगासर जाल्ल्या नव्या बाताचेर नव्या फळां देण्याचेर सांगता घाल ह्या कुटुंबाचो संतोश कुटुंबाचें फेस्त जावन आमी एकामेका आचरण करता. तेच रितीन मोरयेचो जल्मा दीस सर्व चलयां भुरग्यांचो दीस जावन आचरण करता आसतना सर्व चलयां भुरग्यांक गौरवान मनान लेखूंक आमी शिकया आनी आमच्या दिसपरत्या जिवितान मोरयेचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. हे मिसाचें बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्याक आमच्या पातकाचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमी पातकी म्हणल्यार वळखून सांगत आहा आमी म्हणया हांव पातकी सर्व उदरगारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या बसारून सांगता मनान चिंतन तोंडान बसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांगता मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकळ करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Somianka,
सुरगे आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप खाता आमची काकूट तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागे मारून घे नित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवंदाराक मनच्या सैंब दिवच्या खातीर अगणित जन्वायन आनी मोगान भगिवंत अंकुवार मरियेक तुवें जल्मा हाडली ओ तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फोबो तो मान दिवंक आनी तिसो आवयक मोग करूंक आनी तेची देख आनी मजत घेवन बबरदान बरबोशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना असिरिया गार आमच्या देशाचेर दाट गलतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले देवाचे उतर हें देवाचे बडकार सर्वेस पोराते हांव उल्हासता सर्वेस पोराते हांव उल्हासता पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा तुजे तारण म्हाका लाभले म्हूण म्हजे काळीज उल्हासतले सर्वेस पोराते हांव उल्हासता वय ताणें केल्ल्या सर्व उपकारांक सर्वेस्पराची स्तुती करतलो ताच्या मनाक स्तोत्रा सद्गीता गायतलो सर्वेस पोराते हांव उल्हासता सर्वेस पोराते हांव उल्हासता
सांब पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. हालेलुया 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 हालेलुया. भागी तू आमकां मोरी मानोगला फावो जाले तुझे नाम जल्मालो ख्रिस्ताम सोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तुकाय सोम्या. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहाम असो. अब्राहाम इसाक असो बापूय. इसाक जाकोब असो आनी जाकोब जूद असो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेस असो आनी जेरासो बापूय. तामार ताची आवय. फेरेस हेस्रोन असो आनी हेस्रोन आराम असो बापूय. आराम अमिनाबाद असो आनी अमिनादाब नाहसोन असो आनी नाहसोन सलमोन असो बापूय. सलमोन बोआज असो बापूय. राहब ताची आवय. बोआज ओवेद असो बापूय. रूत ताची आवय. ओवेद येस्से असो आनी येस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद सलमांचो बापूय. उरियाची बायल सलमांची आवय. सलमांव रेहोबोआम असो. रेहोबोआम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापूय. आसा योसेफात असो. योसेफात येरामाचो आनी येराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योताम असो. योताम आखाज असो आनी आखाज हिस्कियाचो बापूय. हिस्किया मनस्सेचो. मनस्से आमोस असो आनी आमोस योसियाचो बापूय. योसिया यकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक
गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत येकोनिया शालतियेल आसो आनी शालतियेल येरुबाबेल आसो बापूय. येरुबाबेल अबियूद आसो, अबियूद एलियाकीम आसो आनी एलियाकीम आजोर आसो बापूय. आजोर सादोक आसो आनी सादोक अखीम आसो आनी अखीम एलियूद आसो बापूय. एलियूद एलियाजार आसो आनी एलियाजार माथान आसो आनी माथान जाकोब आसो बापूय. जाकोब जुजेचो बापूय. जेजूची पतीन मोरी आनी मोरयेंतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लगीन करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलीं ती पवित्र आत्मे वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवन मनीस. तरी मोरयेक अपकीर हाडूंक ताका कुशीनातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्मे वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकवार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता म्हूण अर्थ. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. विग्डिस फिनबोगा दोतीर एक नांव आयसलँडाची प्रथम महिला राष्ट्रपती. सिरिमावो बंडारा नायके श्रीलंकाची प्रथम महिला प्रधानमंत्री. अंतरिक्षाक पयली गेल्ली स्त्री व्हॅलेंटिना तेरेश्को. मल्टीनॅशनल कंपनीसांत प्रथम CEO वा चेअरपर्सन जाल्ली स्त्री इंदिरा नुई. अशें साबार क्षेत्रांनी पयलें स्थान आपणायलेली स्त्रियो कितलोय संवसार. नागरीक समाज सिव्हिलायझेशन आसा पर्यंत ह्या स्त्रियांनी कितें रेकॉर्ड केलां तें कोणाच्यांनी मोडोवंक सादना. आनी ह्या स्त्रियांक संवसार संभ्रमता. वेगवेगळ्या संदर्भांनी तांकां मान करता, तांचो उगडास काडटा. कित्याक हेर चलयांक ती प्रेरण जावन दी म्हणून. संवसाराच्या चरित्रेंत पयल्या फावटीं कितें घडल्यार आमी त्या स्त्रियांक विशेश रितीन मान करता तर सगळ्या संवसाराच्या चरित्रेंत एक फावटी मात्र घडचें तसलें घडीत. युनिक इव्हेंट म्हणटात ताच्या पयलें जावंक ना, ताच्या उपरांत आनी केदींच जावंक सादना. इन्कार्नेशन म्हणटात. देवपूत शब्द आसलो तो एका चलयेच्या कुसव्यान सादो मनीस जावन जल्म घेता. ह्या स्त्रियेक आमी
वर्साच्या सबार दिसांनी मान करता, पूण आज प्रत्येक रितीन तिजो जल्माचो दीस आमी संभ्रमता. पवित्र पुस्तकांत तिच्या जल्मा विशीं उल्लेख ना, तर कित्याक आमी ह्या स्त्रियेक विशेश रितीन संभ्रमूंक जाय? क्रीत असो सांत आंद्रू, तो 8व्या शेतमानांत जेरुसलेमाचो बिस्प आसलो, तो ताच्या लेखनांत हीं उतरां सांगता. मोरयेचें जनन सादारण न्हय, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी बर्थ. शब्द आसलो देवपूत मनीस जावंक बुन्याद वा नांदी वा पुर्वभावी तयाराय, इंग्लिशान आमी प्रिल्यूड म्हणटा. कित्याक मोरयेच्या जल्माद्वारे संवसाराच्या रचणाराक, त्रिंदादीच्या दुसऱ्या व्यक्तीक एक मंदिर तयार जाता. ह्या खातीर सगळी रचना गितां गायनांनी, संगीत नृत्यांनी संभ्रमूंक, आनी ह्या संभ्रमांत सर्ग आनी संवसार एक जावं. स्पश्ट आसा ह्या चलये थंय जल्मूनचो तो भुरगो कोण आसा, तो सादारण मनीस न्ही, देवपूत, देवसैमाचो. ताणें एका स्त्रियाच्या उदेरी कूड घेवंक आसा, आनी त्या स्त्रियेक आमी आज मान करता. कित्याक तिका गब्रियल दूत बरी खबर हाडून येतना प्राय 14, 15 वा 16 तिणें गब्रियल दुतान सांगतना तूं गर्भेस जातलें म्हणटना नाका म्हूण सांगत आसलें. तिणें नाका म्हळ्यार देवान कितेंच करूंक ना. समाजाक ती भियेना, जुदेवांक ती भियेना, सांप्रदायीक सकत आसात त्या संवसारांत तांकां ती भियेना. कित्याक लग्ना पयलें गर्भेस जाल्यार जुदेवांच्या दस्तुऱ्या प्रमाणे फत्रोवन जिवेशी मारूंक आसा. आनी ल्हानशी चली म्हाका कितें जावं, पूण देवाचें येवजन म्हजे द्वारे जारी जाता, रुता जाता म्हणटना खुशे मनान स्विकार करता, देवाच्या येवजणेक सहकार दिता. आनी तिणेंच तिच्या स्तुती गायनान गायलेलीं उतरां लुकाच्या सुवार्तेंत अध्याय 1:48, ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. एक संतत न्ही, 2 संतत न्ही, सर संतत. म्हणजे नागरीक समाज, सिविलायझेशन केदाळा पर्यंत आसा. मोरयेक उगडास काडचो मात न्ही, मोरयेक मान करचो, मोरयेचो आमी मोग करचो. आमकां टिका करतलीं साबार जाण आसात. प्रत्येक रितीन प्रोटेस्टंट्स, आतां न्यू लायफ, जेहोवास विटनेस, मोरये कित्याक तुमी मान करतात? सवाल करतना आमचें तें आमकां जाप ना. पूण सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे 20व्या शतमानाचो मोरयेचो महान भक्तीक तो ही उतरां म्हणटा, Do not be afraid of loving Mary. No matter what, you cannot love her more than Jesus. म्हणजे मोरयेचो चड आनी चड मोग करच्यान तुमी भियेनाकात. तुमी कितलोय मोग केल्यार जेजूच्या किसडी तुमकां मोरयेचो मोग करूंक साधना. आनी त्या खातीर आमी आज मोरयेक संभ्रमता. आनी कोणी मोरये कुमोक मागून गेल्यार ती तिजे सरशीन आयल्यांक तिजे लागीं दवरिना. बगार जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 2:5 सांगल्या प्रमाणे त्या काना शहरांत जेजू कितें सांगता तें करात. जेजू सरशीन धाडटा ती आमकां. आनी त्या खातीर आज तिच्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार वाचप तिजे विशीं न्ही, बगार वाचप जेजूच्या जनना विशीं, जेजूच्या वंशावळी विशीं.
आनी विशेश कितें आसा ह्या वंशावळींत 5 स्त्रियांचो उल्लेख आसा. एक स्त्रियेचें नांव दिवंक ना. कित्याक म्हळ्यार सोडवण्याच्या चरित्रेंत फकत दादल्यांक मात्र पात्र आसा, अवकाश आसा, स्थान आसा म्हणून स्त्रियांक स्थान आसा म्हण दाखोवन. आनी कसलो स्त्रियो एक एकल्यांची नांवां आमी पळयव्या. पयली आमकां मेळची तामार. उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 38 वाक्यां 15 आनी 18 म्हणटा ती एक वेश्या, प्रॉस्टिट्यूट. जुदा संगी संबोकन ती गर्भेस जाल्ली, लग्ना भायर गर्भेस जाल्ली, इन अ सिनफूल वे, पातकी रितीन. दुसरी स्त्री आसा राहब. जोशवाच्या पुस्तकांत अध्याय 6 वाक्यां 17 आमकां तिचें नांव आयकूंक मेळटा. ही एक वेश्या. तिसरी स्त्री आसा रूथ. रुताच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य 4, 16 आनी 17 तिचें गूण कितें म्हूण आमकां कळीत जाता. तिचो पती अंतरलेल्या उपरांत सासूमाईन तिका नवमीन तूं तुज्या घरा फाटीं वचना फाटीं लग्न जामल्यार ती वचना. प्रामाणीकपण दाखयता. हांव जिवंत आसच्या पर्यंत तुजे संगी प्रामाणीकपणी रावता आनी इस्रायलाच्या देवाक हांव विश्वासान रावता. ही तिचीं उतरां. आनी एका स्त्रियेचीं नांव दिल्यान उरियाची बायल, सलमावाची माय म्हणून. सॅम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अध्याय 11 वाक्य 3, 4 वाक्य 26, 27 आमकां तिचें नांव बातशेबा म्हूण कळीत जाता. आनी हिका डबल विक्टीम म्हणटात. ही एक स्त्री शोशणाक वळख जाल्ली, एक्सप्लॉयटेड वुमन. एक पुटी न्ही, 2 पुटी. पयलें दावीद तिजेर दोळे घालता, तिका देसवाट करता. उपरांत तिच्या पती उरियाक जिवेशी मारयता झुजान. अशें ती डबल विक्टीम. ह्या वंशावळींत अनीत, अन्याय आदारलेली स्त्री आसात, प्रामाणीक स्त्री आसा आनी एक डबल विक्टीम आसा, शोशणाक वळख जाल्ली. हांच्या मदें देवान आनेका स्त्रियेक विंचून काडलें. तिचें नांव मोरी. तिच्या पुताक जल्म दिवंक, कित्याक त्या कुसव्यान हांवें सांगलें देव सैम मनशा सैम बी एक जावंक आसा. तसली एक स्त्री जाय पडटना देवान तिका जल्मा दिन विंचोवन काडलें. त्या खातीर आमी तिका आज प्रत्येक रितीन तिजो जल्माचो दीस संभ्रमता. दुसऱ्यान आज भारतांत प्रत्येक रितीन भारताची पवित्र सभा चली भुरग्यांचो गर्ल चायल्ड डे म्हणून संभ्रमता. कित्याक आमच्या समाजान आमी पळयता चलयांक स्थानमान आसा, पूण भारताच्या सबार संस्कृतींनी गर्भांत आसा चली म्हूण कळटना सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट स्कॅन कितें आसा तें बॅन जाल्यार स्कॅन करून गर्भपाताद्वारे चली भुरग्यांक काडयतात. आनी आमकां कितले अबॉर्शन्स भारतांत जातात आमकां कळीत ना, पूण एक अंदाजा प्रमाणे दिसाक 2000 अबॉर्शन जातात, गर्भपात जातात. तितलेंच न्ही, ह्या गर्भपातांत कॉम्प्लिकेशन सुटोवन दिसाक उण्यान उणे 8 ते 10 स्त्रियो आपलो जीव ओगडून घेतात. मोतीन तासचें कितें, चली म्हज्या कुटुंबान जल्माल्यार कुटुंब नाश जाता वा कुटुंबाक पाड ना वाडटा म्हणलें चिंता वा फातयेनी. पूण तांकां कित्याक बऱ्यान चिंतोंक साद ना. 1973 इसवेंत राजस्थानाच्या एका कलबेलिया म्हणल्या पंगडांत जल्माल्ली चली जल्माल्ल्या दिसा तिका मातयेंत पुरतात. वेगवेगळे रीत आसात जिवेशी मारूंक. उदकान उडोवचें, मातयेक पावचें,
हेर कितें कितें करतात, पूण ताची आवय, त्या चलयेची आवय तिका सोदून वता. 7 घंटे उपरांत मातयेंतावन भायर काडटा. ही चली जिवंत आसली. 2016 इस्वेंत त्या चलयेक पद्मश्री प्रशस्ती मेळ्ळा. हेचें नांव गुलाबो सपेरा. त्या दीस ती चली अंतरलेली तर आमकां एक विशेष स्त्री मेळटी नासली. आज ती आंतरराष्ट्रीय मट्टार आपल्या गायना नृत्यांक फामाद. तिसऱ्यान आज देवान आमकां बरें बेळें दिलां. त्या पासून धन्य देवाक अर्गां दिवचो दीस. रैतान करचें, पावस पडटा, मनशाच्या कश्टान घामान आमी बेळ्यां करचें म्हूण चिंतचें जाल्यार कीर्तन 65 वाक्य 9 आनी 10 कितें म्हणटा आमी पळयवया. पृथ्वेक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय, सुबामपणान ती भरताय. देवाची न्हंय भरून वमता. मनशां पासून तूं दाणी दिताय. अशी तूं भूंय तयार करताय, तिचे वरें उदकान भरताय, तिच्या दिफल्यांनी पोड करताय, पावसाच्या शिंवरान ती भिजयताय, तिच्या पिकाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जर देव आमच्या कामाचेर आशिर्वाद घालचो ना तर आमचें काम व्यर्थ. आनी त्या खातीर जेजून मार्काच्या सुवार्तेंत अध्याय 4 वाक्य 26-28 सांगलीं ती उतरां एका ओपारीद्वारे. मनशाचें काम आसा पूण फळ आमकां दिसता मात. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता, दीस वा रात, तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं, तें किर्लाता आनी वाडटा. हें कशें म्हूण तो सुनेना. भूंय आपले संख्येन फोल दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली दाणी देवान दिवची. पूण साबारांक हें चिंतापी आसा, देवान दिलें वय. हेर संस्कृतेंत, हेर जातीन पुजा करतात, आमी कित्याक करीजे? आमी क्रिस्तांव न्ही? सवाल उपजाता. ह्या दाणी खातीर अर्गां दिवंक आमकां पवित्र पुस्तकच सांगता. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 3-5. कायन आनी आबेलान आपापल्या वावरा प्रमाणे फळ वस्तू आनी प्रथम जनीत बोकरो अर्पिल्लो. उत्पत्ती पुस्तकांत म्हणजे आमच्या चरित्रेच्या सुरवेर जावन आसली संभ्रम आमी करन आयल्या. आमकां दिल्ल्या सर वस्तूं पासून धन्य देवाक अर्गां दिवचें. आनी अकरेक निर्गमन पुस्तक अध्याय 23-16 आमकां सांगता, लुवण्याची परब म्हणजे तुमी ओंपलेल्या शेतांनी जाल्ल्या पिकांतल्या प्रथम फळांची परब आचरण करूंक जाय. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तिदुडो संभ्रम आमी करतना एक उडास दवरया. मोरी जेजूच्या जिवितांत 2 पुटी ताच्या सोदनेर वता. एक पुटी तो 12 वर्सांचो आसतना, लुकाची सुवार्त अध्याय 2 वाक्य 49-50 पर्यंत. 12 वर्सांचो भुरगो देव तेंपलांत उरलो. मोरी ताका सोदून वता. दुसऱ्या पुटी परगटी जिन्येंत तो घर सोडून गांवांतावन गांवांक, हाडले शहरांतावन शहराक वताना परत एक पुटी लोक जेजू विशीं नाका जाल्लें उलयतना त्या जेजूक सोदून वता. जर आमी मोरयेक आमची माय म्हूण स्विकार करता, तिजो मोग करता, तिजो मान करता, आमी कश्टांत आसतना आमी सांडून गेल्ल्या वेळार ती आमच्या सोदनेर येता.
उबी रावया त्रिएक देवते आमचो बाबा तमे विसारया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्ग आणि पृथ्वीचो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका समयात जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर्व काळादीन बापा ताम जन्माला देवा ताम देव उजवाडा तान उजवाड खऱ्या देवा तान उपसल्लो करो देव तो देवा ताम जन्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गात तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अंकुवार मरेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाता काल ताका कुस्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका मेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समजसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पातकाच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देवाचें योजन म्हज्या मुखांतर जारयेक येवन दी म्हणून देवाच्या कुशेक कल्तिमान घाल्ली मरी सर्गा राजांत आमचे पासत देवाच्या कुशीन बसून मागता म्हणलें आमकां पातयेनी आसा देखून आमची सगळी मागणी तिच्या मुखांत देवाक मुखार दवरया. सर्गेंच्या मोगाला बाप्पा आमच्या बापा साहेबांक गवळी बापांक याजकांक धर्मिकांक तशेंच लायकांक तांच्या आदर्श आनी शिगुणी जिणीद्वारे भरोशांची कुटुंबां बांदूंक आपले परजेक जोगते मार्गदर्शन दिवच्याक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांतल्या सर मुखेल्यांनी कुटुंबा जिवीत बरें करूंक जगती कानुनां आनी योजना रुपीत करून ती प्रामाणीकपणी जारी करूंक प्रेरण दी. दुबल्या धाकट्यांक शोशणाक वलख जाल्ल्यांक आनी स्त्रियांच्या रक्षणे खातीर वावरूंक कुमो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां बागेवंत कर. कुटुंबांत कश्ट आनी पंतावनान मेलतना भरोशान ते फूट करूंक आमकां धैर्यान आनी भरोशान भर. शेगुणांनी फुलोवंक बरे जिणेन तुका दिनवासूंक फावो कर. मरण पावलेल्या आमच्या कुटुंबा सांद्यांक ससान विशीं दया कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी जिणेंत जोगतो शेवट दवरून भरवशान जियोंक प्रेरीत कर. मोरयेच्या शेगुणांनी नेटोवन तुज्या महिमे खातीर जियोंक कुटुंबाक आनी समाजेक बेसांव जावंक तुजे सक्तेन बर. आमच्या कुटुंबांतावन पयस परगांवान जियोनच्या संद्यांक बरी भलायकी दी आनी भरवशान तांकां बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमकां वर्तें बेसांव जावन आसच्या आमच्या रैतांचेर आनी तांच्या कृशीचेर तुजें बेसांव घाल. वेळार जाय पुरतो पावस बरो हावो आनी यथेश प्रतिफोल फावो कर. सोलवणी मेळटना आनी लुकसाण जाताना तुजेर बरोसो जियो कुमो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आयचो संभ्रम गद्दाळयेन आचरसूंक वावुरलेल्या सेवा दिल्ल्या दान दिल्ल्या सर्वांक तुज्या दराळ बेसावांनी बर. आमची सर योजना आनी कार्य यशस्वी कर. फिरकजेच्या अभिवृद्धे खातीर वावुरच्या सर्वांक तुज्या विस्नार देण्यांनी नेटय
आनी मोरये बरी बरोशाची कुटुंबां रुता करूंक तुजे सक्तेन बर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौन रावून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमच्या गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, ही आनी आमच्या काळजा मनांत आसची हर एक गरजो तुज्या मुखार दवरता. मरियमाच्या विनोतेन जे कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या उदारपणान आमकां तूं फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन आमचे तुका भेटयता.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे मोन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाट्या पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्वर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान कोरेच्या कुशवान आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे अवकवारपण विबाडूंक ना, पोवन तें पवित्र केलें. तसो तुजो पोत जेजू आमकां पातकाच्या सर्व वंदवणांतली निवारून दिसान दीस अधिक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करतावन तें आमचें जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. ह्या आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तिसो आनी हा आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मल्ले नित्यंकरी मोरेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणतां, तुका वंदितां, तुजे किर्ती आमी परगडतां. आपल्या अंकवारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवही जाली आनी सस्नीक प्रकाशिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमीन. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो हो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजे स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती तावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक काश परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो त्या राती ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच पुरीन जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्ज, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पदकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogot purgatuiam. Sumyo Jesu, tuje varan, ami samaram kam. Tuje punar, jeevan par, ami purgatam. बाबा, आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो, ताच्या आनंद बरीतपणा जिवानपणाचो आनी सर्गा सटण्याचो आमी भक्तीपणे वगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आमकां आपल्या मरणान तुजे इश्टागात जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अंकवार मरयेच्या जुजे तुज्या पतीच्या, तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां संगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजे इश्टागत मेळ्ळे. तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरां लियो आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवी सवेच्या सुमेस गोवल्या आनी मुनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वर्सुरे तुजे पवी सवेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक माय पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे वदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडबुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. सर्गींच्या तुझे नाम भविजा, तुझे राज आमकां
संसारान जावन आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या दोशीता दोशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळें पडून नीव नाका पूण वायटांतले सर्वेस बरा सर्वायतंतली आमकां निभा दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गींचे बागणी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरभुशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय महिमा तुझी सस्नाच्या सहस्ना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर नेमून तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आंडाच वट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो माया मग असो आनी एकवट असो गुट्ट जावन एकामेकाक शांती दियात पळयां ही देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शळयेच्या जीवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे काया ही मोची गोड क्रिस्ती जुजात जाया सदरड घेवपी येया मोजे रगत आत्म्या तुमच्या दैविक अमृत उगडना सुम्या काळजाचे दार येवेली तूं आमचे भितर पिडा तूं कर कृपे तूं भर तुज्या येण्या दादोस कर उगडला सोम्या
सर्गीचो मनशा कुळाक जिवीत दिवचो सर्गी मन्ना भोगता बोसो दैवीक जीवन सदांच बोसो उगडला सोम्या काळजाचे दार येवे गीतून आमचे भितर बिडा तूं कर कुर्बे तूं भर तुझ्या येण्याचा दोष कर उगडला सोम्या काळजाचे दार येवे गीतून आमचे भितर बिडा तूं कर कुर्बे तूं भर तुझ्या येण्याचा दोष कर बरो गवळी शेळ्यांक राखसो पासो सरो दिवून बसो उदकान जरी लागीं वचो शेळ्यांक नांवान वळखुनचो उगडला सोम्या काळजाचे दार येवे गीतून आमचे भितर बिडा तूं कर कुर्बे तूं भर तुझ्या येण्याचा दोष कर उगडला सोम्या काळजाचे दार येवे गीतून आमचे भितर बिडा तूं कर कुर्बे तूं भर तुझ्या येण्याचा दोष कर हांव दाखवाल तुमी फांटे सवर्ण बेंडून नितळ केल्ले फोळ काडतल्या 100 वांट्यान एकवटान आसल्यार मुजे सवे दार येवे गीतून आमचे भितर बिडा तूं कर कुर्बे तूं भर तुझ्या येण्याचा दोष कर उगडला सोम्या काळजाचे दार येवे गीतून आमचे भितर बिडा तूं कर कुर्बे तूं भर तुझ्या येण्याचा दोष कर प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आमकां मरी अख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखत हांव देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सिंबांत आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखवायनाच्या रुपांत आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगन सोदूंक भवदान ताका आपलो सोडवोनदार म्हूण मानून घेवंक
आनी ताच्या एकपणांत सदां काळजी येवंक समेस्त मनशाक फोवो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. दबाजीक आशिर्वादा खातीर तुमच्यो तकल्यो बगायात. भगवंत अंकवार मरेसो पोत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकवार मरये वदेशीन जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरू. आज अंकवार मरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोष बरे जातात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमचें काळजां बरो आनी आमचे अंकवार मायेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक तुमी सगळीं पावो. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बाळोक मरयेचे मागणे आमी आतां सांगाता म्हणया. स्वादीक बाळोक मरये देवाची आवय जावंक निर्मिल्ले वरवीं तूं आमची घनाधिकराणी आनी भोवमोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या महत् कार्यां पासून म्हजी कालती मागणी दयेन आय. सकुशीनी म्हजेर भर घालचे हर एके गरजेन आनी चड करून आतां म्हाका दोसच्या सर कश्टांनी म्हजो परतो बरवोसो तुजे थंय दवरता. भगवंत बाळका तुका मात दिल्ल्या विशेशतेन्या वरवीं आनी तुवें जोडिल्ल्या पुण्या फळांक लागून तूं आजय म्हजे थंय काकुळदार म्हण दाखय. तुवें वांच्या आत्मीक भंडाराची झर आनी निरंतर वांची देणी केदीन संपनान म्हण दाखय. कित्याक देवाच्या बापय सारक्या काळजा थंय तुजे पदवेक घट ना. तूं पाप करत नासतना गर्भी संभवले पयले घडयेत हांव देवान तुका ग्रेस केल्ले आनी तुजे थंय वतलेले आपारेमीत कृपे मरिफात हे सर्गींच्या बाळका म्हजे मागणें आयक आनी हांव ससनाच्या ससनाक तुज्या काळजाच्या बऱ्यापणाची स्तुती गाता. आमेन. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे संगादा स्त्रिया मेद तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये अमाव्यांका ते विनाधिकार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मी बसया. मोगाळ बांबयनीनो तुमकां सर्वांक आमी चारय जण याजक भागी संतोष बरीत मंती फेस्त मागता. बाळोक मरी आमचे सर्वां पासून देवा लागीं विनंती करून आमकां तिच्या शेगुणांनी फुलोवंक आनी वाटांनी चलोवंक गजशी कृपे बेसावा मागून धाडून दी म्हणून आमचें मागणें. परगवांत आसच्या तुमच्या कुटुंबादारांकी बरें फेस्त मागता. देव तांकां राखो आनी सांबाळो. वेळ उरोवच्या खातीर गर्दी सुकोवच्या खातीर हांगासर आतां उपकार आठवणी जाताना आमचे स्वयंसेवक तुमकां स्नॅक्स पॅकेट बसल्या कडेच वांटतात. तुमी ते घेवचे भुरग्यांनी ओपन करचें न्हय. आतां गरजेतां भायर गेल्ल्या उपरांत ओपन करून खावचें. आतां तुमच्या हातांत दिल्लें हातांत सांबाळा. दया करून उक्ते करिनाकात. 9 दिसांनी मिसाक येवन स्वयंसेवक स्नॅक्स वांटूंक सुरवात करात. 9 दिसांनी मिसाक येवन बाळोक मरयेक मान केल्ल्या सर भुरग्यांक आनी तांकां तयार केल्ल्या तशें उत्तेजन दिवन सहकार आशिल्ल्या वडिलांक देव बरें करो. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी भुरग्यांक स्वीट्स दान दिल्ल्या सर्वांक आनी फुलां हाडिल्ल्या भुरग्यांचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा मीस आनी सर्वांक कोबू दान दिल्ल्या काद्री टोलगेट पयल्या वाड्याच्या मानेस्त ऑल्विन आनी तांच्या कुटुंबाच्या सन्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताक आज सर्वांक स्वीट्स वदकशिल्ल्या मिकायल आनी माराया गांधी दुबय हांच्या नांवार जॉन एरल सामुएल आनी कुटुंबाक देव बरें करूं. लगभग 1,60,000 रुपयांची स्नॅक्स ताणें आमकां आयच्या दिसा
स्पॉन्सर केल्यात. आज सर्वांक तनपिबान बदकशिल्ल्या मनेस जेराल्ड मास्करेनस आनी कोटाम बलमाटा पयलो वाडो हांकां देव बरें करूं. बाळोक मरयेचे आशिर्वादां तांचेर मागया. फेस्ता संदर्भार मरये मायेक अर्गा जावन आल्तारीक फुलां दान दिल्ल्या आयरीन सल्डाना आनी कोटाम अप्पर बेंदूर पयलो वाडो आनी विल्सन प्रमेळा फुर्तादो तांचो पूत प्रिन्सन मरिया फुर्तादो कंकानाडी चवथो वाडो हांच्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार तशेंच आपल्या देवादीन आवय आग्नेस कुटिनो हिच्या अमर उडासाक ग्रोट्याक फुलां दिवन सोबी तरान सुरुंगार आयिल्ल्या तांकां देव बरें करूं. तशेंच फेस्ताच्या कर्साक आर्ते कुमोक दिल्या जोझफ मतायस आनी कुटाम तारे तोटा 25,000, एक दानी नांव नाका 25,000, CH पिकाडो आनी कुटाम इगर्जे वाडो, नवीन डी पावला आनी कुटाम कालवारी वाडो 20,000, लेस्ली सेराव आनी कुटाम कंकनाडी तिसरो वाडो 10,000, रेन्स्टन फर्नांडीस नोडकद्री दुसरो वाडो 10,000, एव्हरेस्ट क्रास्ना आनी कुटाम अप्पर बेंदूर तिसरो 10,000, हेनरी आलिस पिंटो आनी कुटाम बलमाटा दुसरो रुपये 10,000, फ्रँक मिरांदा आनी कुटाम लोवर बेंदूर तिसरो 5,000, एक दानी कंकनाडी तिसरो वाडो 5,000, एक दानी काद्री रॉक्स 5,000, विजय डिसोजा आनी फॅमिली बिकर्नाकाटे 5,000. तशेंच आयच्या दिसाचो सगळो व्हिडिओ ताणें धर्मार्थ केला ताचो आमी काळजान दावन उपकार बावरता. तशेंच फूल वा फुलांची पाकळी दिल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. बाळोक मरी तुमचे पासो सदांच देवा लागीं विनंती करूं म्हणून मागता. नोवेनाच्या दिसांनी इगर्जेची आनी फुलां अर्पूंच्या जाग्याची तयाराई नोवेना उपरांत तो जागो नितळ करूंक सेवा दिल्ल्या सर्व संघटनांक तशेंच बऱ्या मनान सेवे स्पिरितान वावुरलेल्या समेस्तांक एकाच पुत्रान देव बरें करूं. नोवेनाचे मिसाची लितुर्जी चलोवन वेल्ल्या लितुर्जीक समितीक संचालक श्री डॉल्फी लोबो तशेंच तांकां तयार केल्ल्या दोतोन शिकोवच्या शिक्षकांक जे मुखेलपण घेतिल्ल्या मर्सिन टिचरीक गायनांनी लितुर्जी अर्थ बरीत केल्ल्या क्वायर मेस्त्री ऑझी डिसोजा आनी गायन मंडळीच्या सन्यांक आनी तशेंच भुरग्यांच्या गायन मंडळीक देव बरें करूं. आईची लितुर्जी रंगीत गायनांनी बोवर्ता बरीत केल्ल्या आमच्या भुरग्यांच्या गायन पंगडाक तांकां तरबेत केल्ल्या ऑझीक वाजंत्र केलेल्या सर्वांक देव बरें करूं. भुरग्यांनी बरेंकन गायन केलां, ऑझीन तांकां बरेंकन तरबेती केल्या. तुमचे हात फ्री आसा जाल्यार जोरान ताळयो पेटोवन आमच्या भुरग्यांक आमी अभिनंदन पाठोवया. तांकां तरबेत दिल्ल्या ऑझीकी धन्यवाद म्हणया. फेस्ताक भाताची कणशी वदकशिल्ल्या तशेंच फेस्ताक कोबू हाडोमचो वावर केल्ल्या मानेस्त स्टीवन पिंटो हाका कणश्यो नितळ करूंक वावुरलेल्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोग आनी तांकां सांगा दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. कालच्या दिसा लगभग 2 घंटो वावर करना ह्यो कणश्यो नितळ करचो वावर तांणी केला. आज आनी हरशें इगर्जेन आयताराच्या फेस्ता मिसा वेळार शिस्त सांबाळोवंक आनी गरजेचो सर्व वावर दिवच्या स्वयंसेवकांक आशिर्वादांक देव बरें करूं. नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताक मोगान आनी भक्तीन आल्तारीचें मंडावळ आल्तार सोबयलेल्या आनी सगळ्या वर्सां आल्तार सोबोवंक सेवा दिवच्या सर्व स्त्रियांचो आज आल्तार सुरंगार लायल्या बेतानी कोवायताच्या धर्म भयणींक तशेंच साक्रिस्तीची नितळाय मिसाच्या मुस्तायकेची जागृतकाय करूंक मोगांचो वावर दिवच्या स्त्रियांच्या पंगडाक देव बरें करूं. मिसाची मंडावळ आनी देवस्तुती तयाराई आनी साक्रिस्तीन वावर दिवच्या मिरन्याम अरुण डिसोजाक देव बरें करूं. सर्व तयाराय आनी गरजेचो वावर दिल्ल्या आमच्या ऑफिसाच्या शिबंदेक तशेंच वावरा शिबंदेक तशेंच मुखेलपण घेवच्या रवीक देव बरें करूं. मोगान आनी उर्बेन सेवा दिवच्या वेदी सेवकांक तांकां तरबेती आनी मार्गदर्शन दिवच्या बाप ऑस्मन प्रेरक सिस्टर फेल्सी बेतनी तशेंच मानेस ऑझवल्ड डिसोजा तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. बाळोक मरयेच्या आनी नव्या बाता कणशेच्या पुरशेवाची सुरवात केल्ल्या जाग्याची सगळी वेवस्था केल्या AC धर्म भयण्यांक तशें तांकां तांचे संगाता वावुरलेल्या सोमेस्तांक तशेंच पुरशेवाक मरयेची इमाज हाडूंक आमकां वाहन दिल्ल्या
रिचर्ड रोड्रिगस कर्नाटका एजन्सीस आनी ते सुरंगार आयिल्ल्या सर्वांक देव बरें करो. फेस्ताक बँडा वाजपान धा बाजो आनी सोबाय सडयल्या सेंट सेबास्टियन ब्रास बँड सेट वजंत्री आमच्या बँडकार भुरग्यांक हाजे मुखेलपण घेतिल्ल्या डेनिस डिसिल्वाक तांकां तरबेत करची सर्व जबाबदारी वहिशिल्ल्या कॅथोलीक सभा आनी एनिमेटर्सांक तरबेत केल्ल्या बँड मास्टराक आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करो. भुरग्यांचें बँड बरें जालां जाल्यार जोरान ताळयो पेटोवन भुरग्यांक आमच्या अभिनंदन पाठयात. आतां मिसा उपरांत धांव नाकात. आमची भुरगीं मरयेचीं गितां गावन थोडीं पदां वाजोवन आयच्या फेस्ताचो संभ्रम दडतो करतलीं. इल्लो वेळ रावा, ताळयो पेटा, तांकां अभिनंदन म्हणा, थोडे फोटो काडा, तुमच्या स्टेटसान घाला आनी अशें आमच्या भुरग्यांक उत्तेजन प्रोत्साहन दिया म्हणून तुमचे लागीं म्हजी कालती विनंती. तांकां सोबीत थंयसर स्टेज तयार केल्या, थंयसर वेवस्थीत रितीन रावून ती वाजयतली. इल्लो वेळ तांच्या सांगाता रावून संतोश पावोवंक तुमी बरें मन करी जाय म्हणून विनंती करता. वाहनां पार्किंग करूंक अवकाश करून दिल्या सांत आग्नेस कोवेंताची सुपिरियर आनी येसू प्रेमनिकेतन कोवेंताच्या सुपिरियरांक तांच्या धर्म भयण्यांक देव बरें करो. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तशेंच मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचो आमकां खूब दान दिला. ऑल्विन रेबेल्लो आनी ताच्या कुटुंबाक लगभग 1,500 खूब आमी हाडला. तुमी सकडांनी कोणाक जाय तुमी घे जाय, तांचो आमी काळजांतान उपकार बावडता. देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सोमेस्तांक आमी याजक फिरगस गवळीक उपाध्यक्ष कार्यदर्शींक गुरकारांक गवळीक मंडळीच्या सद्यांक गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या फिरगसगारांक सर्व दानीक हितचिंतकांक बरें संतोश भरीत मोरयाच्या जल्माचें फेस्त मागता. मरी माय आमकां सोमेस्तां बसोत विनंती करून देवा लागचीं बेसांवां आमकां धाडूं म्हणून आमी मागता. आयज आमकां ह्या फेस्ताक सांगात दिवन आसा सोयरो याजक मनादेक बाब इजिडोर डिसोजा गांवान फजीर फिरगजेचे तांचे मिसांव अलाहाबाद दियेसेचे तांच्या सैऱ्यांच्या घरांगात रायल्यात. तांचो हांव उपकार बावडटा. आयच्या सांजेच्या 9 एजमच्या कार्याक वॉर्न तयार करून दितात. फॅमिली केटरर्स मालक वेवल रस्त्रादो आनी कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका फिरगजेच्या सर गवळीक वावराक सहकार दिवच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकाराक गवळी परिशदेच्या सरसन्यांक सहकार दिवच्या सर कोवेंताच्या सुपिरियर्सांक धर्म भयणींक आनी विविध रितींनी गुपीत रितीन वेदी पडद्या पटलान रावून सेवा दिवच्या तुमकां सोमेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करो. सर्व तरान फिरगजेच्या सगळ्या वावरांत सांगात दिवन वावरच्या याजक फादर ऑस्मन डिसोजा, फादर विवेक पिंटो, पदवा प्रिन्सिपल बापा अरुण विल्सन लोबो, उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा आनी कार्यदर्शी पॅर्सी आनी आमच्या आयोगाचो संचालक दीपक हांकां सर्वांक तशेंच तांचे सांगाता बऱ्या मनान नांव आशें नासतना होगलीक आशें नासतना तांकां सांगात दिवन तांच्या सर्व वावरांत आदाक सहकार दिवच्या बऱ्या मनाच्या आमच्या सर्व तरणाट्यांक आनी बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक एकाच उतरान देव बरें करो. तुमकां सोमेस्तांक आज सांजेच्या 6 वरार फिरगस कुटुंबाचे 9 एजमचे सहमिलन प्रतिभा पुरस्कार आनी सांस्कृतीक कार्याक मोगाचें आनी वतायेचें आपोवणें दिता. अपुरबायेचें कार्य आसा, प्रतिभा पुरस्कार आसा. अपुरबायेचो आमचें मोती फेस्त म्हणलो नाटक आमच्या कलाकारांत सादर जाता. आमच्या युवजनांची नृत्य आसात आनी अशें कलरफूल प्रोग्राम आज संजेर हांगासर सादर जावचें आसा. देखून तुमी 6 वरार व्हडा संख्यान घरा इल्लें घट्ट जेवण दनपारां इल्लेशें न्हिदोन ताचे उपरांत संजेच्या कार्यक्रमाक आयल्यार फाटीं राती वचून बरें परतून घट्ट जेवंक जाता. देखून व्हडा संख्यान तुमी ये जाय. फिरगस कुटुंब सांगाता मेळोन आमी 9 समताव आनी यादवारी आमच्या फिरगजी कुटुंबाचो एकवट आमी गट आनी तीर करया. तुमकां मोगाचें वत्तायेचें आपोवणें संजेच्या कार्यक्रमाक. आज संजेर मीस आसचें ना, देखून हें तुमी गमनांत दवरचें. आतां गुरकारांनी मुखार येवचें, कणश्यो घेवच्यो पेंड्यो. त्या उपरांत कोण बरा कणश्यो घेतात तांणी उबें रावचें.
तुमी बसल्या कडेन येवन सक्कट जाग्यांनी आमचे गुरकार तुमकां कणश्यो वांडटात. तुमी त्यो घेवच्यो दिल्ल्यो कान घेया. सडी जाय मागीर हांगासर उरतात. तुमी येवन व्हरच्या कांय अड्डी ना. रावा हांव कान दितां. देखून कोणा कणश्यो घेता ती उबी रावा. हांव गुरकारांक कणश्यो हस्तांतर करता. त्या उपरांत तुमी वांडच्यो. सोवे अहंकार मोरी आशीर्वादी आमकां San Sebastião, आमा पासोत विनादे भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. नमः